कुठ्ठाळे ते वेर्णा हायवे डायव्हर्जना केल्या उपरांत थंय येरादारीची कशी व्यवस्था करची हाच्या खातीर सुदीनार हेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर इन्स्पेक्शन केले। आयतार मेरेन खंय तात्पुरतो येरादारी व्यवस्थेचो आराखडो थारतलो। आज आमी सगळें इन्स्पेक्शन केलें, कशें ड्रॉवींग आमकां तयार करपाक जाय, सगळो जो ट्रान्सपोर्ट येता तांकां त्रास जावपाक जायना आनी लोक टायमार ऑफिसांत वचपाक जाय, बिजनेसवाले बिजनेसांत वचपाक जाय, एडवोकेट्स कोर्टांत वचपाक जाय, एडवोकेट हॉस्पिटलांत वचपाक जाय, पेशंट सारके पावपाक जाय, हे सगळी टेक्निक्स करपा खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। आज सांजे पर्यंत आमचें ड्रॉवींग जें कितें आमी आतां डिस्कस केलां, आमी आनी ट्रॅफीक पोलीस आनी जें डिफेक्ट केलां आमचे इंजिनियरांनी डिसायड केलां तें सगळें आमी आज मांडटले ड्रॉविंगाचे तें ड्रॉवींग फाल्यां सगळ्या 4 आमची मिटींग आसा अलॉंग वीथ MLAs सरदेसाय गोविंद एलिना साल्ढाणा थंय ह्या मिटींगेक आसतली। त्या नंतर इन्स्पेक्शन करतली एंड देन वी वील डिसायड ऑन द क्लोजिंग ऑफ वेर्णा टू कोर्टांनी सर कितें आनी सगळें काम केल्या नंतर केन्ना बरें जातलें। सर प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक।